नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। मये वांयगणी तशेंच अडवलपाल ग्रामसभेत तपलो मिना खणींचो विशय। मये वांयगणी अनियंत्रित मिना खणीच्या वेवसायाक लागून शेती वेवसायाचेर हावळ तर फोमेंतो खणीक दिल्ली एनओसी घेवची फाटी थळाव्यांनी उक्तायली तिडक। आयतारा राज्यात गाजल्यो ग्रामसभा दिकरपाल दवरले नव्या भाजयेच्या बाजाराचो प्रस्ताव। अधिको कंपनीक बांदकाम परवानो दिल्ल्यान तापली अवेडे कोटमीची ग्रामसभा। वेतके खांडोळेच्या ग्रामसभेत महत्वाच्या विशयांचेर जाली चर्चा। शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात फक्त देवनागरी कोंकणीतूनच शिक्षण दिवप योग्य। रोमी भाशेतूय बोली आशिल्ल्यान हे शक्य ना म्हणटा फादर मावजे नातेर। कोंकणी मराठी वाद नासलो तर समांतरेन दोनूय भासो वयर सरपाच्यो फादरान उक्तायलें मत। सरकारान दूधसागर पर्यटन हंगामाच्यो सगळ्यो मागण्यो करच्यो मान्य। कुळे दूधसागर जीप टूर असोसिएशन आनी थळाव्यांनी दूधसागर देवाक घाले गाराणे। तिवरे वरगांव ग्रामपंचायतीत पहिल्याच फावट जाली बायलांची ग्रामसभा। ग्रामसभेक सुमार 80 बायलांनी घेतिल्लो भाग। आणि पर्यटन थळ म्हणून फामाद आशिल्ल्या माजोड्डा आनी उत्तोर्डा दर्यादेगांचेर जाता दुर्लक्ष। दर वर्सा प्रमाण ह्याय वर्सा शेक दर्यांनी उबारले पर्यटकां खातीर तात्पुरते लाकडी पूल। आता खबरो विस्तारान। मये वांयगणी पंचायतीच्या ग्रामसभेत मिना खणींच्या विशयाचेर परत एक फावट चर्चा जाली। अनियंत्रित मिना खणींच्या व्यवसायाक लागून शेती व्यवसायाचेर हावळ आयल्या। बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ल्या मायनिंग उत्खननांक आड कारवाय करपाक पंचायत अपयशी थारल्या असो आरोप थळाव्यांनी ग्रामसभेत जालो। आयतारा मयेची ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेक मिनाखण तसेच एडपी गोरवां आणि हेर कांय विशयांचेर चर्चा जाली। अनियंत्रित मिनाखणीच्या व्यवसायाक लागून शेती व्यवसाय काबार जाला। लागीं 25,000 एकर जमनीची सुपीकता नष्ट जाल्या। फुडाराक मिनाखणीक लागून शेतां पडींग सोडची पडटली म्हूण शेतकारांनी खंत उक्तायली। मिनाखणीक लागून शेतां काबार जाता म्हूण कितलीशींच निवेदनां दिल्यात, मात अजून मेरेन सरकारान कांयच पावलां उबारूंक ना। पंचायत लेगीत मायनिंग उत्खनना आड कारवाय करपाक अपेशी थारल्या असो आरोप शेतकारांनी केला। मये परिसरात जे मायनिंगचो दुष्परिणाम जालो त्याचे जे परिणाम आसा ते आयज आमच्या शेताचेर जाल्ले आसा आणि हेका लागून शेतान आयज खंयचीच मशिनरी जी आसा ती चलना। आमी फाटले वर्स पासून हातीन म्हणा किंवा कोणाक तरी अशे भायले मशिनरी हाडून कशी तरी शेताक केली, पूण आयज अशी परिस्थिती आसा एकूय मशिनरी वालो ट्रॅक्टर वालो थंय येवपाक तयार ना। इतली दलदल सदृश्य परिस्थिती जाल्या की थंय आनी शेत करपाची परिस्थिती ना। साधारण 25 ते 30 हेक्टर एरिया ही सगळी आता अंदू पडींग जातली हो आमकां भंय दिसता। कित्याक आमी आयज मेरेन आमच्या जाणट्यांनी आमच्या कडेन शेतां दिली, आयज मेरेन आमी पडींग सांडूंक नासली, पूण आतां ती अंदूच्यान आमकां पडींग सांडची पडटा कारण ते मशिनरी खंयचीच वचना। आमी पयशे दिवपाक तयार आसा, मशिनरी सगळ्यांक दिवपाक तयार आसा, म्हणून मशिनरी घालची कोणूच ना। जाल्यार हेचेर खूब फावटी आमी निवेदनां दिल्या किंवा जे ओपन हियरींग आमचे मायन लिजाक लागून जाल्ले तेन्नाय आमचो प्रश्न उठयला, पूण हेचेर ना सरकारान दखल घेवंक ना किंवा जे पयलींचे लीज होल्डर आसले मायनिंगचे तेंच्यांनी दखल घेवंक ना। आता आमी करप कितें, कोणा कडेन वचप? रस्त्यार येयले पोलीस दांडगाई करता, कोर्टान गेले ते 7-7, 8-8 वर्सां आमच्या न्यायाक निकाल दिना। आता आमी करप कितें? तर आमी आता सरकाराचेर हे दवरता आणि आमी अंदूच्यान शेतां आमी करिना, कित्याक आनीक आमकां पर्यायूच ना फुडें। तो जो पर्यंत शेतां आमची पूर्ववत जायना तो पर्यंत आमच्या पूर्ण पिकाचे पयशे आमकां दिवचे आणि जेन्ना शेतां सारकी जाली त्या मेरेन आनी तुमी नुकसान भरपाई नाका आमकां आणि तुमचें कांय नाका। कितके हेक्टर आसा ते? जवळ 25 हेक्टर एरिया आणि कितके डिपेंडंट आसा? जवळ 150च्या वयर डिपेंडंट आसा। ग्रामसभा आणि आमी ग्रामसभेक फाटल्या आमी आमचो ठराव मांडलो वगैरे तो वेदांतचो जो आमी जातो थंय चालू जाल्ल्यो कितें जी इलिगल एक्टिविटी आहा कंपनीन आमकां पंचायतींतली कारवाई करची आणि ती जी इलिगल आहा ती डेमोलिश करची म्हणून। पण आयज मेरेन आमकां पंचायतीन तेजेर कारवाई करूंक ना
आम्ही सॅटिस्फॅक्शन झाल्याने तेच करून त्यांच्यानी आता फक्त कंपनी बँकेत कसा मिळाला एक आमची पंचायत किती त्याचे कारवाई ना आज जर पंचायती किती ना रेव्हन्यू लावून आलो आज कोट्यांनी पैसे ते खर्च करता त्यांना आम्ही ग्रामसभेत आम्ही ग्रामसेवेला आम्ही विरोध केल्या जे आमचे आम्ही कंप्लेंट केले नो ते किती केल्या जर आज आमचं लोक त्यांचा विषय आमचं जर तुमच्या सॉल्व्ह करून गोमंतक टीव्ही खातीर मयेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मायनिंग सुरू करपाक फोमेंतो कंपनीक दिल्ली एनओसी फाटी घेयात अशी मागणी आयतारा जाल्ल्या अडबोलपाल पंचायतीचे ग्रामसभेत लोकांनी केली. ग्रामसभेक सरपंच गैरहजर आशिल्ले देखून लोकांनी नाराजी उक्तायली. सरपंच नाशिल्ल्यान उपसरपंच मीनश्री गांवकर हांचे अध्यक्षतेखाला आयतारा अडवरवाल पंचायतीची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक हेर पंचवांगडी हजर आशिल्ले. ग्रामसभेक लोकांची संख्या कमी आशिल्ली तरी लेगीत लोकांनी आपले प्रश्न नेटान मांडले. 2 फावटी ग्रामसभेत विरोध करूनय पंचायती मायनिंग सुरू करपाक एनओसी दिल्ले खातीर लोकांनी तिडक उक्तायली. मायनिंग कंपनीन तयार केल्लो EI मळ्यात पर्यावरण अपघात मुल्यांकन रिपोर्ट फटीचो आनी गांवाक काबार करपी आसा असो दावो लोकांनी केला. आयच्या दिसा ह्या 27 ऑक्टोबर जी मिटींग जाली त्या ग्रामसभेन जी आमच्या ग्रामसभेत फोर्टनायटली मिटींग एनओसी दिली फोमेंटो रिसोर्सीस ह्या मायनिंगेन आमच्या थंयसर मायनिंग चालू जावपाची ताका एनओसी दिली. त्याच्या नंतर जी EC जाली ताका लोकांनी खर विरोध केलो आनी ती जी एनओसी दिली फोर्टनायटली मिटींगेन ही ग्रामसभेन पंचायत मेंबरान सेक्रेटरी फोटोन दिले की हे तुम्ही केला तर रॉंग केलें आणि ही दिवप करची म्हणून आणि सगळ्यांनी आता ठरता की एनओसी ही ताबडतोब दिवप करपाची कारण त्यांच्यानी जी कंडिशनां घातलेली 6 म्हयन्यांनी आमकां जे तुम्ही जे लोकांचे जे कितें प्रॉब्लेम आहा ते कशें सॉल्व करतले हे रिटर्न दिवपाचे म्हणून मागले ते कंपनीन अजून मायनिंग कंपनीन जी हांगा सुरू जावपाचें तेंच्यांनी फुलफील करून इन रिटर्न दिवंक ना. कसलीच कितें खबरबाद न घेता आसतना ही मायनिंग चालू जावपाची आसतना करपाक गेली ती एनओसी म्हणटात ते आता ग्रामस्थांनी खर विरोध करून एनओसी फाटी घेवपाची केल्या. आणि त्याच प्रमाणे हेर जे विषय आसले तेच्यांनी सर्वानुमते जे विषय जसे करपाक जाय आसले जसे की आमचे हांगासर एक अडवलपाल गांवांत व्हडलो पुखळ विक्री करपाचो आसा. विक्री करून ताजो प्लॉटिंग करपाच्या जे कॅशमेंट वॉटर कॅशमेंट एरियेन येता तेजेर खर विरोध आमी दर्शयता आनी ते हांगासर कसलेच तरेचे हिल कटिंग करचे न्हू डेफॉरेस्टेशन न करचे झाडांची कत्तल चालू आसा तेजेर आमचो विरोध चालू आसा आणि हे आम्ही फुडें कशें व्हरोन दिवचे ना म्हणून ग्रामस्थांनी एकठांय ठरयता. फाटी घेवची म्हणून ठराव पास केलो न्हू. हय आमी आयच्यो जे मिटिंगेन सर्वानुमते सगळे जाणांनी एनओसीची फाटल्या दारान हे केल्ली ग्रांट केल्ली फोमेंटो रिसोर्सीस ही कशीच तुम्ही दिली ती आमी प्रश्न विचारले तेजे कडेन अनुत्तरीत आसा. कारण ही दिल्लेली जे कंपनीन ऍप्लिकेशन केल्ले मागच्या खातीर एनओसी त्याच्या नंतर तर 2 ग्रामसभा जाल्ल्यान ताका कंडिशनली अबेन्सान दवरलेले नाकारलेली तरी आसतना नंतरच्या फोर्टनायटली मिटिंगेन दिली तेन्ना ते जाता साहजिकच जाता की एनओसी इलिगल आसता म्हणून ती एनओसी रिवोक करची गेली. मजगती ग्रामसभेक सरपंच गजानन पालकर गैरहजर आशिल्ले देखून लोकांनी नाराजी उक्तायली. सरपंच मुद्दो असो आसा की सरपंचूच ना मिटींग कॉल करता आणि आमचो जो सरपंच आहा तो ह्या मिटिंगेन प्रेझेंट ना आमकां खबर ना तेजी कितें रिजन जालें पण आमी सेक्रेटरी आनी पंचायत बॉडी घेताले तेणी कितें रिजन दिला का तुमी म्हणटा कांयच रिजन दिनासतना आमी तांकां प्रश्न हेजेर विचारले पण ते अनुत्तरीत आसा कांय सांगूंक शकले ना. सरपंचान आमकां खूब प्रश्न आसले विचारपाचे ते आमकां विचारूंक शकले ना. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयतारा दिकरपाल दवल्ले वाठारांतली ग्रामसभा खेळीमेळीच्या वातावरणात जाली. ह्या ग्रामसभेक भाजयेचो बाजार रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर अतिक्रमण आनी बेकायदेशीर बांदकामाचेर चर्चा जाली. उपरांत बेकायदेशीर बांदकामाक परवानगी मेळची ना तशेंच भाजयेच्या बाजाराक लागून थळाव्या आमदारा कडेन प्रस्ताव मांडला आनी रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर अतिक्रमणांचेर बेगोबेग कारवाय करतले अशी शिटकावणी सरपंच साईश राजाध्यक्षांनी दिली. आज आमची दवल्ले दिगरपाल पंचायती ग्रामसभा जाली. ग्रामसभा खेळमेळी वातावरण जाली. लोकांचे जे प्रश्न आशिल्ले इनलिगल कन्स्ट्रक्शन्स जे गांवांत वाडत आसा ताजेर पंचायतीन एक्शन घेवची. पंचायत स्ट्रिक्टली ताजेर एक्शन घेता ताजी कामूय सुरवात जाल्ली आसा. तुमी जाणात की पयर दवल्ले भागांत जो गव्हर्मेंटान ओडीपीचेर ग्रावंड म्हूण दाखयला थंय इनलिगल
रोड आनी हाजें काम चलतालें तें आमी स्टॉप केल्लें आसा. दवल्ले दिगरपाल गांवांत हाजे फुडें कसलीच इनलिगलिटी गोश्टी करपाक दिवचो ना हाजें हांव लोकांक आश्वासन दिता. गांवांत डेव्हलपमेंटाच्यो गोश्टी जावच्यो ताचे खातीर खुबशे गोश्टीची आमी रेजोल्युशन घेतल्यात. आमच्या गांवांत सुंदर अशें एक सरोवर आसा दवल्ले पंचायतीच्या भागांत ताजें डेव्हलपमेंट करचें. भोवमानेस्त गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत आनी आमचो नावेलीचो लाडको आमदार उल्हासभाई तुळेकर हांचे कडेन आमी बरी बरी प्रपोजलां मांडल्या. ताचे भितर एक सरोवर ब्युटिफिकेशन, तशेंच गांवांत आमचे खुबशे शेतकार भाजी रोयतात पूण तांकां प्रॉपर मार्केट ना. तर दवल्ले काही भाग जे WIDन कॅनल्सा खातीर प्रॉपर्टी डिमार्केशन केल्ली ती प्रॉपर्टी काही प्रोजेक्ट रद्द जाले पूण ती प्रॉपर्टी तशीच सरकारा कडेन आसा. आमी सरकारा कडेन मागलां की जे मारुती मंदिराच्या आजूबाजूक जो WIDन जागो घेतिल्लो थंय लोकल वेंडर म्हणजे जे शेतकार शेत रोयतात तांच्या खातीर एक वेंडर मार्केट बांदचें, तशेंच एक फूड कोर्ट बांदचो जातूंत गांवच्या लोकांक रोजगारूय प्राप्त जातलो. खुबशी प्रपोजलां आसात. आमचे जे ग्राउंड आसा पंचायतीचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ताचे सायडीन सादारण 8,000 स्क्वेअर मीटर जागा आसा. थंय आमी एक प्रपोजल मांडला की थंय एक बरो एक मल्टीपर्पज हॉल, तशेंच हेल्थ सेंटर. आमी कुडतरेच्या भागांत आमचे हेल्थ सेंटर येता. आतां व्याप भरपूर वाडला ताचे खातीर आमी नावेली मतदारसंघा खातीर आनी दवल्ले जो भाग दवल्लेचो थोडो भाग आमचो रुंडामाळचो भाग हो कुडतरे हातूंत पडटा. लोकांक बारीक बारीक कामां खातीर कुडतरे हेल्थ सेंटर वतात. ताका एक सेपरेट हेल्थ सेंटरूय आमी प्रपोज केलां. इलिगल वेंडर्स जे रस्त्यार बसतात आमचो दवल्ले पावर ऑफ जंक्शन टील तो नेसाय वता तो रस्तो, तसोच आमचे जे बाकीचो अर्दो भाग हो दिगरपाली कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा. तर तो लोक आमचो आकेबाश भागांतल्यान वता म्हणजे रावंडफोंड जंक्शन टू मिलिटरी कॅम्प ताजे आजूबाजूक जे इलिगल वेंडर्स आसा ते काडचे. ताचे खातीर हांवें पयरूच प्रपोजल ट्रॅफिक सेल मारगांव मायना कुडतरे पुलीस स्टेशन तशेंच मडगांव टावन पुलीस स्टेशनाक सांगलां की जे इलिगल वेंडर्स रस्त्यार बसतात ताचो त्रास गांवच्या लोकांक जाता ते काडचे. पंचायत मंडळाक विश्वासात घेनासतना पंचायतीच्या सचिवान एडिको कंपनीक बांदकाम परवानो दिला. हे विशयावेल्यान आवडेक कोटंबीची ग्रामसभा भरीस तापली. पंचायतीन एंडिको कंपनीक दिल्लो बांदकाम परवानो रद्द करचो अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरली. आयतारा अवेडे कोठंबीची ग्रामसभा बरीच तापली. पंचायतीन हेर पंचायत मंडळाक विश्वासात घेनासतना एंडिको कंपनीक बांदकाम परवानो दिलो. ह्या विशया वयल्यान आदलो सरपंच आलुया आल्फान्सो आनी विद्यमान सरपंच भूपेंद्र देसाय हांचे मदीं वाद जालो. पंचायत मंडळाक विश्वासात घेनासतना खंय पंचायतीन एंडिको कंपनीक बांदकाम परवानो दिला असो आरोप आदलो सरपंच आलुया आल्फान्सोन केलो. तशेंच संबंदीत कंपनीक दिल्लो परवानो फाटीं घेवचो आनी तो रद्द करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केली. हे जवळ जवळ हांव सरपंचाची आमी एका खंयच्यान लायसेन्स दिना म्हूण रेजिग्नेशन घेतलें. कारण आमगे ते गांव पडटा कोटमी विलेज ते विलेजीन तितली पॉप्युलेटेड रेजिडेन्शियल घरां आनी TCPन ताका फ्रॉड हें केला, टेक्निकल क्लियरन्स दिला. कितें एक्जिस्टींग रोड 4 मिटर रावंड बिल्डिंग कॉलेज 4 मिटर ना 4 मिटर आहा मॅक्सिमम आनी तेगे व्हडल्यो लॉरी उरली. इट इज व्हेरी डेंजरस वुमन. कॉलेजाक फटाफट आनी गाडी कोणी बायल एक करता. दुसरी गड आमगेल्या जवळ जवळ 300 लोकांनी सांगला गांवच्या विलेजांनी कंप्लेन दिली की आमकां इंडस्ट्रियल झोनूय नाका आनी एनी मेगा प्रोजेक्ट तुमकां आमगे पंचायत जुरिडिक्शनाक नाका. आज सध्या प्रेझेंट कितें इश्यू जाला? आतां प्रेझेंट इश्यू जालें कितें हें आतां सडनली सेक्रेटरीन ताका लायसन्स दिलें कोणाक कळना. पंचायती बडी कळयला सरपंचाकूय तें नंतर हांवें तो पॉयंट रीड केलो. तेणी ग्रामसभेत दवरले आनी पंचायत डिसायड केलें कॅन्सल केलो. आतां जवळ जवळ 6 म्हयने कितें आतां रायट टू इन्फॉर्मेशन मागलें. रायट टू इन्फॉर्मेशन मागलें दिता म्हाका पंचायत बॉडी इज डिसायडेड दॅट मिन्स तूं कॅन्सल केलना. तुज्यान हें अंडर रायट टू इन्फॉर्मेशन म्हाका रॉंग केलें. तेका लागून कळकळीत सामकी थंडी सगळ्या लोकांवटी हे सेक्रेटरी जाय ते बेगीन भायर. आयज आमी अवेडे कोटंबी ग्रामसभा केली आनी खंय तरी फाटले 2020 इश्यू जाता तो म्हणल्यार एडिनको फॅक्टरीचे एक्सटेंशन. खंय तरी हेजे फाटली पंचायत
ह्या पंचायतीचेर आरोप करता, ही पंचायत फाटली पंचायतीचेर आरोप करता. खंय तरी जे ती इंडस्ट्रीज आसा तेका एक्सटेन्शन करपाक हांगा खर विरोध दाखयलो आसा. अरावंड 300 लोकांनी हेजी पयली सायन केल्ली आसा. पूण ज्या प्रमाणे ही पंचायत जाल्यार कॉम्प्लिकेटेड जे आसा आमी न्यू पंचायत असले परमिशन पयलीं जे पंचायती आणि आता खंय तरी परत एक लायसन्स एक्सटेन्शन आहे बंद केल्ल्या पूण त्याचे परत एक जे ॲग्रिकल्चर फॅक्टरी आसा परत रिव्यू करून एक्सटेन्शन करता. पूण आतां तो पयलींचो जो सरपंच आलेलो त्याने हेचेर हो इशू काम दवरलेलो आसा. खंय तरी परत पंचायतीचे आरोप करता करता. पूण त्या प्रमाणे आज सरपंच सांगले आसा तरी पूण हो इशू आसा तो खंय तरी बंद एंड जावपाचें काम करता. पूण हेजेर फुडें कोर्टांत तशेंच PCP पंचायत सेक्रेटरी ह्या बद्दल लेटर दिवपाचो आयतारा बेतकी खाणाळ्या पंचायतीची ग्रामसभा जाली. गिमोणे वाठारांत आशिल्ल्या ग्रावंडाचें काम आनी पंचायत वाठारांत कोयराची योग्य पद्दतीन वेवस्था करपा विशीं ग्रामसभेत चर्चा जाली. तशेंच हेर महत्वाचे मुद्दे ग्रामसभेत मांडले. ग्रामसभेत चर्चा जाल्ल्या विशयांचेर उपाय येवजण काडल्यात अशी माहिती बेतकी खाणाळा पंचायतीचे सरपंच विशांत नायक हांणी दिली. ह्या ग्रामसभेक ग्रामस्थांचे 3 प्रपोजलां आमच्या आयज ह्या ग्रामसभेक तेंच्यांनी मांडलेली. ती 3य प्रपोजलां आयज ह्या ग्रामसभेक घेवन आमी तेचेर डिस्कशन करून बऱ्या तरेचेर त्या प्रत्येक एक्सप्लेनाचेर जे जे प्रपोजल आमकां ग्रामस्थांनी दिल्ले तेजेर आमी बऱ्या तरेचो तोडगो काडपाचो आमी आयज ह्या ग्रामसभेक सगळ्यांनी मेळून डिस्कशन करून एक बरो तोडगो तेजेर काडपाचो आयज ठरयिल्लो आसा. गिमोणा बेतकी हांगा जो आमचो एक्झिस्टींग जो प्ले ग्रावंड आसा तो प्ले ग्रावंड बांदपाक म्हणजे तो प्ले ग्रावंड बरो करपाक लागून एक तेणी ग्रामसभेक आमकां ठराव मांडलेलो आनी जवळ जवळ 65 लोकांनी तेजेर सही करून आमकां तो प्रस्ताव तेणी मांडलो. तशाच तरेचो एक ग्रावंड आमकां बेतकी खांडोळाक जावचो म्हणून हो एक 152/0 ह्या सर्वे नंबरान 25,000ची जी जागा आसा ती एक्वायर करपाचो तेंच्यांनी आमचे प्रस्ताव मांडला. आनी तो प्रस्ताव आमी तेंचो उखलून घेतला. आमच्या त्यांच्या प्रस्तावा प्रमाणे आमी आयज ग्रामसभेचेर रिजोल्युशन घेतलेलें आसा. 152/0 जो सर्वे नंबर आसा तो सर्वे नंबर आमी एक्वायर करपाक लागून आमी फुडें जितले आमची कागदपत्रां करची पडटली सरकारा पर्यंत आमकां जी पावोवची पडटली ती पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. दुसरो जो प्रश्न येयल्लो तो बाबा पांडुरंगा आर नायक हेणी ज्यो आमच्यो कमिटी ज्यो आसा वेरियस कमिटीज ज्यो आमी काडटा त्या संदर्भान आसा आनी त्यो ज्यो VDC कमिटी म्हण किंवा बायोडायवर्सिटी कमिटी म्हण किंवा रोड सेफ्टी कमिटी म्हण त्या कमिटीची कशी कमिटी फॉर्म जाल्या नंतर कितल्यो तुज्यो मिटिंगो जाल्यो आनी ती कश्यो फंक्शन करता तेजें उत्तर ताका सविस्तर ताका मेळिल्लें आसा. VDCची कमिटी ज्या टायमार जाता त्यो मिटिंगो तेज्यो आमी ताका सांगलेलो आसा. तिसरो जो प्रश्न येयल्लो तो खूब बरो प्रश्न जो आयज आमच्या मिलिंद बाबान जो एक प्रश्न मांडलेलो तो म्हणजे तेजे 3-4 क्वेश्चन आसले. ते तिनूय जे मायग्रंट्स इन्फ्लक्स हांगा खूब जाल्ले आसा आमच्या पंचायतीन तेंचेर कंट्रोल दवरपाक लागून पुलीस एस्कॉर्ट पुलीस जे आसा तांकां एप्लिकेशन करप. त्याच बरोबर गार्बेज जी आयज आमच्या गांवांत डे टू डे कलेक्शन आमी करता ती आनीक कशी बरी जातली हेजो एक तेणी बऱ्या तरेन प्रश्न मांडलो. त्याच बरोबर वेट आनी ड्राय वेस्ट कलेक्शन करपाक लागून तुमी फुडाकार कितें तुमी फुडें केलां ते तेजेर सविस्तर आन्सर ताका मेळिल्ली आसा. स्कुलांनी तशेंच शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमांत फक्त देवनागरी कोंकणीनूच शिक्षण दिवप योग्य कारण रोमी भाशेच्यो बोलयो वेगळ्यो आसात अशें स्पश्ट मत फादर मावजीन आतेल हांणी उक्तायलां. मजगतीं कोंकणी ही मराठीची भयण तशेंच म्हजी मायभास कोंकणी म्हजी आवय जाल्यार मराठी भास म्हजी मावशी. मात ह्या दोनूय भासांक जर बोली भाशेंच्या वादांत घुसपावंक नाशिल्लें तर आयज ह्यो दोनूय भासो समांतरीन वयर सरता आशिल्ल्यो अशें विधानूय ह्या वेळार फादर आतेल हांणी केलें. पयले सुवातेर राजभास कायद्याक हात लावन सोंपोवन करून सोंपोवन जालो
रोखडेच मराठी भाजी उठलेले उठल्यात ते रोखडेच. दुसरी इस्कॉलांनी शाळांनी फकत जावंक जाय देवनागरी रोमी न्हय. कित्याक रोमी खंयची रोमी एकलो एक भाशेन रोमी बरयता. खंयची रोमी भुरग्यांक शिकयतलो. दुसरे सुवातेर रोमी आनी देवनागरी तर जाली धर्मामध्ये खूप पडलेली. क्रिस्तांव आसा पळय ते रोमी वचून आसा आनी हिंदू आसा पळय ते देवनागरी वचून आसा. ओ मराठी कळटले ही फूट आमकां जाय. आनी देवनागरी शिकून प्रश्न कोणाक? प्रश्न जाणट्यांक प्रश्न भुरग्यांक ना. ते भुरगे मुळीस्तान देवनागरी शिकतात. ताका प्रश्न आसा ताका प्रश्न ना. प्रश्न म्हणटा पळय तो जाणट्यांक व्हडल्यांक हांकांय पर्यंत न्हय. हे भोंवतात पळय तांकां पर्यंत न्हय. हे धरून पॉलिटिक्स करून करता. कोंकणी मराठीची भयण आनी म्हजी कोंकणी म्हजी तर आवय नाल्यार मराठी म्हजी मावशी. आनी जर तर पयलेच ताण झूज तर करूंक ना मराठीन कोंकणीचेर ती बोली म्हूण आनी ती हिणसावंक ना जाल्यार दोनूय भासो वयर सरपाच्यो. दोनूय भासांक हो वाद दोनूय भासांक मार दिला आनी ताचो फायदो काडला इंग्लिशीन. गोंयांत सध्या पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या. देखून कुंय दूधसागर जीप टूर असोसिएशन आनी थळाव्यांनी आयतारा व्हडा संख्येन एकठांय येवन सरकारान दूधसागर पर्यटन हंगामाच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य करच्यो म्हणून दूधसागर देवाक गाराणें घालें. आयज आमी 431 लोक आमी आमचो देवस्थानाचे गांवकार ह्या भागाचे तांकां आयज आमी आपूण आयज एक 431 लोकांचे तर्फे आमी एक देवाक सांगणी केला. कितें म्हणून की जो आमचो जो प्रपोजल आसा तो प्रपोजल आमी आमचो सावड्डेचो BJPचो मंडळ अध्यक्ष तेजे कडेन दिल्लो आसा. तो मंडळ अध्यक्ष आमचो प्रपोजल मुख्यमंत्र्या कडेन घेवन गेल्लो आसा. तो बरे भशेन आमचो जो प्रपोजल आसा तो प्रपोजल आमचो सगळो दोतोरान मान्य करून दिवन आमची सगळ्यांचो रोजी रोटीचो जो प्रश्न आसा तो मान्य करून दिवचो अशें म्हणून आमी एक गांवकारा हातीन एक सांगणी करून घेतला. खंयची देवा? दुधसागर आजोबा. कित्याक लागून अशी उरला? कितली मागणी तुमची आसली? पळय आमची मागणी व्हडली काय ना. जी वेबसायट आमी तयार केल्ली जे आमी पयशे खर्च केल्ले ती वेबसायट आमकां दिवची हो एक मुद्दो आसा. दुसरो आमचो मुद्दो जो आसा तो आमचो GTDC जो कावंटर पयलीं घातलेलो आनी थंय भरमसाट पयशे जे घेताले तो एक आमचो मुद्दो आसा तो कॅन्सल करचो म्हणून. आनी तिसरो जो मुद्दो आसा पळय तो आमची वेबसायटीचेर घेवन आमी सगळे गव्हर्मेंटाक सगळी ज्यो कितें गव्हर्मेंटाची ज्यो कितें GST म्हण त्यो सगळ्यो आमी फुलफील करपाक आमचो तो हें आसा. इतलेंच आमी. सरकारान तुमकां कितें 100 रुपया कमी करता म्हणल्यार तेजेर तुमी हॅप्पी ना? पळय सरकारान 100 रुपया कमी केल्या बरोबर मान्य करता हांव. पूण वेबसायट जी आसा पळय ती आमची वेबसायट ती वेबसायट तेंचे कडेन दवरून आमची पयशे कमी करून कितें म्हणून फायदो? आमची वेबसायट घेवन तिसरो मनीस चलयता जाल्यार तेजो फायदो आमचो स्टेक होल्डर म्हणून कितें म्हणून आमचे गांव. तिवरे वरगांव ग्रामपंचायतीत आयतारा पहिल्याच फावट बायलांची ग्रामसभा जाली. ह्या ग्रामसभेक सुमार 80 बायलांनी भाग घेतिल्लो. एडव्होकेट विधाता देसाई हाणें बायलां संबंधीच्या कायद्यांचें मार्गदर्शन केलें. तशेंच बायलांचेर जावपी अत्याचार आनी तांचे आड उबारपाची पावलां हांचे विशीं बायलांक तिणें मार्गदर्शन दिलें. आमी आयज फर्स्ट महिला ग्रामसभा हांगा ऑर्गनायज केल्या जी आमी म्हाका दिसता फाटल्या टर्माक डेप्युटी सरपंच आशिल्लो आनी आतां हांव सरपंच आसा. फाटलीं 7 वर्सां जालीं हांव राजकारणांत आसा. फाटल्या 7 वर्सां हांव ही पयलीच ग्रामसभा केल्या महिला ग्रामसभा. सो आमच्यो ऑर्डिनरी ग्रामसभा आसता तातूंत आमी चिंतलें की आमची 3 महिला पंच आसा जी आयज तिगाणाचेर वेल बिजनस आसा. सो ती पंच आमी महिलां खातीर खुबशें काम करता. आमी वेगळी एक्टिविटी घेता स्पर्धा घेता महिलां खातीर. आमच्या ज्या वाठारांत आमच्या पंचायतीन जितली महिला आसा तेंच्यो समस्या आयकून आमी वेगळे वेगळे तांकां उपक्रम दवरता.
तितूनच आमी चिंतलें की महिला ग्रामसभा तेंचे जे कितें प्रश्न आसा ते आमचे कडेन पावचे जावं आमकां आनी कितें करपाक जाय महिलांक लागून वेगळे वेगळे क्षेत्रांतली महिला हांगा येयल्ली आसा आनी सांगप म्हळ्यार खूब बरें दिसता आयज आमी आमच्यो ज्यो ऑर्डिनरी ग्रामसभा आसा तेज्या परस आयज महिलांची उपस्थिती चड लागलेली आहे. आमची ही पहिलीच ग्रामसभा तिडेवरगांव पंचायतींनी पहिलीच ग्रामसभा आयोजीत केल्या आनी ह्याची उपस्थिती खूब आसा महिलांची. मेन हांगा एक फोंडा थंयच्यान म्हाका टॉक दिवपाक पयलो बेस्ड ऑन द वुमन इश्यूज आनी जेन्ना हांवें इश्यू स्टार्ट केलो तेन्ना हांवें मदर टंग कोंकणी लँग्वेज यूज केली तेजेर म्हाका खूब इंटरेक्शन मेळ्ळें. कितलेंय शिकली पुणून आपणा भाशा विसरपाक जायना. सो जेन्ना कोंकणींतल्यान स्टार्ट केली तेन्ना म्हाका सगळ्यांनी परिस्थिती एन्जॉय केलें. तेतूंतच हांवें थोडे दिसता एक विडियो काडलो की तांकां वाज येवची म्हणून आनी थोडी अशी गोश्टी आसल्यो त्यो तेंकांय खबर नासल्यो. सो म्हाका दिसता की अशी प्रोग्राम आनी खूब जावपाक जाय आनी मेनली इन रिमोट एरियाज कित्याक बायलांक भायर सरतली जेन्ना आमीच तेका चान्स दितले आनी म्हाजे सारके इवन आनीकूय एडवोकेट आसाय जे मुखार सरून अशे प्रोग्राम करपाक रेडी आसतली. ओके, सो आज ह्या ग्रामसभेक महिला ग्रामसभेक तुम्ही प्रामुख्यान खंयच्या विशयाचेर टॉक दिला? मेनली म्हागे टॉपीक आसलो पॉशेट द प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट एट वर्क 2013 जे आयिल्ले 2013 पूण खुबशे लोकांक खबर ना. सेकेंड डोमेस्टीक वायलन्स एक्ट. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.